केपें नगरपालिकेची येणावळ ही हाऊस टॅक्स, रेंट, लायसन फी, हालरिंग्स हाजेरूच निंबून. मात सगळो टॅक्स 100% केन्नाच फारीक जायना म्हण पालिकेचो सीओ सांगता. पालिकेत रिकव्हरी ऑफिसर नाशिल्ल्यानय खंय अडचण जाता अशेंय सीओचे म्हणणे. नगराध्यक्ष म्हणटा फाटलीं 4 वर्सां डीएमए कडच्यान फंडच आयिल्लो ना. खबरांमाळेंत पळयात केपें पालिकेची फुकटगिरी. केपें म्युनिसिपालिटीक इन्कम सोर्स हे पर्टिक्युलरली आमकां हाऊस टॅक्स, रेंट, ट्रेड टॅक्स, सायनबोर्ड टॅक्स आनी त्या शिवाय लायसन्स फी, ऑक्युपन्सी फीज हाजेर आमकां सगळें कलेक्शन येता. कितले सुमार येता? आतां हाऊस टॅक्स हे ह्या वर्साक आमी कलेक्ट केलो तो 38,65,628. रेंट 75,04,095. ट्रेड टॅक्स 2,76,271 आणि सायनबोर्ड 73,03,25. डीएमए कडेन केपें पालिके खातीर एक रिकव्हरी ऑफिसराची मागणी करतले अशें सीओन सांगलें. टोटल अमाउंट वर्क रिकवर जाला? हातूंत भितर कितें आसा की थोडो बॅलन्स हो उरताच. आनी हो बॅलन्स हो कित्या खातीर हें जाला की मेन म्हणल्यार हांगा आमचे स्टाफ डिमांड नोटीस बी सगळे सर्व करतात पब्लिकाक. पूण पब्लिकाचोय बी आमकां बरोसो तितलो कॉपरेशन मेळना. ते म्युनिसिपालिटी घेवन ताणें वर्सान वर्स आपल्याचे हाऊस टॅक्स जावं रेंट हे सगळें आपल्याले ट्रेड टॅक्स हे ताणें भरपाक जाय. पूण थोडे आतां हांगा हांवें पळयले कडेन नोटीस धाडून सुद्दां खुबशे जाण हे हाऊस टॅक्स, रेंट जावं ट्रेड टॅक्स, सायनबोर्ड टॅक्स हे आजुनी भरनात अशे. पूण आतां हांवें आतां हें केलां एक मार्केट सुपरवायझर, सिनियर सुपरवायझर आनी एक सुपरवायझर अशे 3 जाणांची टीम करून आमी आमकां हे जे टॅक्स आमचो जो बॅलन्स टॅक्स जो उरला तो बेगीन रिकवर करपा खातीर आमी स्टेप्स घेतला. आनी तशेंच आमी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशना कडेन हांगा एक रिकव्हरी ऑफिसर आमकां दिवचो असो आमी मागला. आनी तें प्रोपोजल आमी रोखडेंच धाडटले रिकव्हरी ऑफिसराचो, कित्याक केपें म्युनिसिपल कावन्सिलार रिकव्हरी ऑफिसर ना. केपेंचो नगराध्यक्ष म्हणटा फाटलीं 4 वर्सां डीएमएन खंय पालिकेक फंडूच रिलीज केल्लो ना. Because for the last 4 years they have not released any fund. आणि सिन्स ही काँग्रेसा म्युनिसिपालिटी आसली म्हणून आमकां स्टेप मारली ट्रिटमेंट पडलो. आणि ओन्ली वन्स इन 4 years द फंड्स वर गिवन, दॅट इज 1 crore. आणि हे पार्ट ऑफ डिमांड आहा एवरी इयर बजेटींग आमी अराउंड 2 crores डेव्हलपमेंट वर्क्सांचो प्रोजेक्ट घालता. बट वी वर नॉट गिवन दीस फंड्स फ्रॉम टायम टू टायम. ह्या खबरांमाळेंत आतां मेरेन पणजे, वास्को, मडगांव आनी केपें पालिकांची फुकटगिरी पळयली. एक एक करून गोंयच्या सगळ्या नगरपालिकांच्या सरकाराची खुस्तार फुकटगिरीचो रिपोर्ट येतलो. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. कार्नावालाची कार्यावळ थारावपाक मडगांव पालिकेची बसका जाली. सरकारान पालिकेक कार्नावालाचें आयोजन करपाक सांगलां. कार्नावाल मिरवणूक 26 तारखेक पोरणे मार्केट, कोलवा सर्कल ते फातोड्डे बोरकार सुपर मार्केट स्टोर्स मेरेन काडटले. Now today formally we have discussed our preparation because it is roads are already fixed on 26th of this month and 25th will be the day of this our traditional games, theatre, khera yatras, everything. Therefore we have to decide today and then we have detailed discussion took place. Right now my concerned people have gone for inspection of the route. Route is of this last time whatever carnival route was there from Kolwa circle to this our Borkar supermarket via Ravindra Bhavan road, and floats will be commenced from this our SGPDA markets on this road one sided. One side we will put up Samyana, and under the Samyana one side road will be closed for pedestrian and for spectators, and chairs also will be put up, and then it will go up to
Ms. Borkar, where judges will be there, our guest will be there, and then after it will go further to this our bypass. The yatra was on 25th. 25th Saturday. Yeah, Saturday. Government has given us only to organize. Means we have to fund as routine. They are giving in two installments. First is 5 lakhs and second is 5 lakhs. These are 10 lakhs they have told us. Prizes will be given by them beside this expenditure. That standard they have given. We chalked out this some committees and we have given their work. Now one is the, as you mentioned, invitation to our persons who are on the dais. We cannot call any other Politicians. VIP people, but we will request our chief secretary and then our concerned secretaries of tourism department, urban department, and this our art and cultures who have given their consent. We'll see. Our state election commissioner is there. Then after IGP we can call, DGP also we can invite. Like this officer will approach, who will give their consent we can call. सिताती गोवा ओपन राज्य पावड्या वयल्या टेनिस सर्तीत शेनवारा दादल्यांचे डबल्स आनी 16 वर्सां सकयल्या पिरायेच्या भुरग्यांच्यो सिंगल आनी डबल्स मॅची जाल्यो. दादल्यांच्या गटांत संतोष नागेश, न्यूटन संदीप आनी राजू मानू जोडयो जैतिवंत जाल्यो. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.